मगाच्या भयणीनो आमी ह्या नव्या वर्साच्या उमरार आसांव. नव्या वर्सा आराम जाला, आमी उमरार आसांव आनी हे लांब पयन आमचें यात्रीक पयन ह्या सगळ्या वर्सांत आमी करूंक आसा. मगाच्यान ह्या पवित्र संदर्भार ह्या बागे संदर्भार म्हाका उडास येता हर एक वर्सा एक ल्हानशा एका काणयेचो. मगाच्यान एका गांवांत एक शास्त्री, एक महान विद्वान, एक महान शास्त्री आसलो. आनी तो लोकांक आपणाक हर एका लोकांक आपणा मुखार कितें ह्या नव्या वर्सा राखोन आसा, ह्या नव्या वर्सा तांकां कितें बरें राखोन आसा ह्या विशयांत तो महान एक संदेश दितलो. तांकां जाय पुरतो एक संदेश तो दितलो. भोव चड लोक ताच्या सरशीन येतलो आनी सकाळींची व्हडली क्यू रावतली आनी त्या क्यूंत लांब साल आनी तांचें भविश्य पळोवंक मुखल्या वर्सा सूख संतोश समाधान समृद्धी आमकां सागी मुखल्या वर्सा आमकां बरी भलायकी सागी पिडा राखोन आसा, भलायकी राखोन सागी म्हूण तो संदेश तांकां भविश्यवाणी दितलो. तांचे संगी ह्या व्हडल्या क्यूंत एकलो 13 वर्सांचो भुरगो येवन उबो रावता. म्हजें लक्षण पळयचें म्हणून. आनी ताच्या आतांचें लक्षण पळोवंक म्हाका सांग वय. देखून तो जाणटो शास्त्री तो ताच्या सांगतालो तो येताना ताका तो भुरग्याक तो जाणटो सांगूंक लागलो, आपूण भुरग्यांचें लक्षण, भुरग्यांचें भविश्य, मुखलें भविश्य भुरग्यांचें हांव सांगना. तूं आजून एक भुरगो मात्र, देखून तुजें भविश्य हांव सांगना म्हणालो तो. देखून हांवें व्हडांचें भविश्य, व्हडांचें लक्षण मात्र मुखार कितें जाता, फुडें कितें जाता ह्या नव्या वर्सांत म्हणून व्हडांचें सांगता शिवाय भुरग्यांचें दोळ हांवें सांगना. तूं भुरगो देखून तूं फाटीं वच म्हणून. पूण तो भुरगो परत लागलो आनी ताचें तोंडाचें लक्षण, त्या भुरग्याच्या तोंडाचें लक्षण एक तें पळोवन तो जाणटो तो शास्त्री इतलो संतोश पावता आनी तक्षणा त्या चेड्याचो हात धरता. तो शास्त्री भितर बसला आनी जणेला भायर तो भुरगो रावला आनी जण्यातल्यान हर एकल्यान हात असो भितर घालूंक हा. ताचें तोंड ताका दिसता जण्यातल्यान आनी हात त्या ल्हान एक बुराक आसा, बुराकांतल्यान हात भितर घालूंक हात पळयता आनी तोंड पळोवन तो सांगता कालेंक म्हळ्यार, तुजें तोंड पळयतना तूं एक राय म्हूण म्हाका भोगता. तुजें तें एक रायाचें लक्षण आसा. तुज्या तोंडार धैर्य आसा, तुज्या तोंडांत आसो आसात, तुज्या तोंडांत आशा आसा. तूं कश्ट काडूंक, कितले कश्ट काडूंक, ती आशा बागोवंक, ते कश्ट काडूंक कितलोय तूं तयार आसा म्हूण तो शास्त्री ताका सांगता. देखून तिरासानेन कश्ट काडूंक, उमेदीन वावरूंक, धरलें काम सोडिनासतना उमेदीन तें करूंक, तिरासानेन तें करूंक तुका तें चाला आसा म्हूण तो जाणटो त्या तरणाट्या भुरग्याक सांगता, ल्हान भुरग्याक सांगता. तूं पुकेल आनी तुका बरें करूं मस्त आशा आसा, बरें करचें मोण आसा, तुका बरें करचें तुका चित्त आसा तुका म्हूण सांगता. तुका बरें करची हितासक्ती आसा म्हूण सांगता. देखून ताचे उपरांत तो हात धरता आनी म्हणटा, आतांचें लक्षण पळोवन सांगता तो, आतांचे रेखे, आतांच्यो शिरो पळयता तो, एक शीर अशीन गेल्या, एक शीर इशीन गेल्या, एक शीर इशीन गेल्या, एक शीर इशीन गेल्या म्हूण तो सांगता. हीं पुरा लक्षणां बरीं म्हूण सांगतात. तूं बरें आसा, पूण एक शीर तुजे थंय ना, एक शीर तुका उणी आसा. तक्षण तो भुरगो म्हणटा, एक शीर बरी आसा. ती भुरगी तो शीर म्हणी आसलो जाल्यार तूं संवसाराचो महान राय जावचें ती शीर म्हाका दिसना. उरल्यो राय जावच्यो शिरो पुरो आसात, एक शीर आसल्यार तूं संवसाराचो महान राय जाताय म्हूण त्या भुरग्याक सांगता. तो भुरगो इशीन तिशीन पळयता, एक शीर उणी आसा गी म्हणटा, इशीन तिशीन पळयता आनी थंय एक सुरी आसा मेजार, हात घालता आनी ती सुरी काडटा आनी आतां खंयच्या जाग्यार ताणें सांगलें, अशी उत्तरा दक्षिणा शीर आसा, पूर्व पश्चिम शीर आसा, आग्नेयाची शीर ना. तो आतां आग्नेयाची कोयती धरता आनी वण्ण सोरता ताचेर, हाल्यार हांवें शीर घाली म्हणून रगत उचाळटा. ताचें धैर्य, ताचें बद्द, ही शीर करचो नातली शीर आसा करता म्हूण तो आतांचेर आसा करता. तक्षणां तो एक ताका वखद घालता, पंडीत एक वखद घालता आनी ताका मागता, ते दोनी हात मागता, तो ताच्या कपाली मागता, वच म्हूण धाडटा. आनी कोण सांगा पळया वो कोण सांगा पळया भुरगो, तोच तो अलेक्झांडर द ग्रेट, ताच्या जिणेंत जाल्लें घडीत
अलेक्झांडर द ग्रेटाचे जिनियन जाल्ल्यान गडीत मोगाचें हें अलेक्झांडर द ग्रेटाचे जिनियन जाल्ल्यान गडीत हें तो मागीर राय जाता ताच्या दुस्मानांनी ताच्या बापायक जुशी मारिल्लें त्या दुस्माना पुरो तो सोलवयता व्हडल्यान तो सैन बांदता आनी अलेक्झांडर ग्रेट भारत हांगसर आयलो म्हूण आमकां कळीत आसा देखून व्हडलो महान राय तो ताणें नातल्ली शीर ती काणखणेली ह्या नव्या वर्सा मोगाच्यानो आमी आमच्या जिणेंत आमकां सगळी बरी भलायकी समृद्धी सूख समाधान आमी आशिल्लें सर बरें जायचें जाल्यार आमी नातल्लें एक आमच्या जिणेंत कितें ना गे म्हूण तुका कोत्ता म्हज्या जिणेंत कितें ना गे म्हूण एक आमी गीत घालून सगळ्यांक गरज आसा जेजूक भेटची जेजूक मेळची एक आशा ती आमी घालखणीचे जेजूक सोदून काडची जेजूक सोदून काडून जेजूच्या लागीं येवची एक वाट ती शीर घालची आमी ती वाट धरची शीर जेजूच्या लागीं येवंक जेजूचो नियाळ करूंक आनी जेजू सांगता एक जावची ती शीर आमी घालखणेचे ती वाट आमी धरखणेचे आनी ती आशा आमचे ती ही जेजूक मेळची आशा आमकां ग्रेस्त करता आमकां संतोशान भरता आमकां आनंदान भरता आमकां आमचें जिवन आनंदान करता सस्ताचें जिवीत आमकां मेळटा सस्ताचें सूख आमकां मेळटा तुका हें नवें वरास 2025 सुखा संतोशाचें समृद्धेचें जाय तर कसली ती जेजूक पळोवची तुजी आशा ती उरती जायचे तुका आसा जाय जाल्ली मुख्य रेखा सोम्याक भेटची रेखा सोम्याक भेटोवंक वाट धरची रेखा त्या वाटेन चलची आशा ती सोम्याक मेळची आशा तुजे थंय म्हजे थंय वर्त्या मापान येवं दी आनी आमचो संतोश नव्या वर्सा समृद्धेचो वो वरास आमकां जावं दी म्हणून आज आमी आशया मोगाच्यान त्याच आशेन त्याच सोम्याच्या भेटेच्या आशेन दुसऱ्या पयशिल्ल्या राष्ट्रांत हांव पयशिल्ल्या राष्ट्रांत हांव वेगळ्या वेगळ्या संस्कृतेंत हांव तेग जाणटे शास्त्री तेग जाणटे महाविद्वान जेजूक पळोवंक तेग जाणटे खगोळशास्त्री नखेत्रांची मांडावळ्याचेर अध्याय करून फारीनिती जोडुले तसले महान शिकपी महान विद्वान ते जेजूक भेटोवंक येतात ल्हान मनीस न्ही ते कठीण मानाचे गौरवाचे शिकाप जाणमाय आसले जाणटे ते देवशास्त्री देवशास्त्र जाणा आसले ते संवसाराच्या सोडंदराक पळोवंक व्हड आशेन जेरुजालेमाक येतात त्या घरांचें फेस्त आज आमी करता जेजूच्या आप उगडापणाचें जेजूच्या आप परगटणेचें फेस्त आमी आज करता त्या घरांचें फेस्त आनी सोम्याच्या परगटणे वेळा ते परत हांगा आसात आज आमी ते जेजूचें आप परगटणेचें फेस्त करच्या ह्या संदर्भार ते तेग जाणटे ते तेग राय हांगा आमच्या मुखार आसात ते आमा समेस्तांक तीन काणीक हाडून आमकां जेजूक दिल्ली काणीक मात न्ही जेजूक दिवचे काणी आज ते आमकां काणीक दितात मोलादीक काणीक दितात वय आम्या समेस्तांक तीन काणीको ते घेवन आयल्यात आनी ह्या फरा तांणी आमकां खंय भांगार तांणी हाडूंक ना तांणी दूंप आमकां हाडूंक ना रक्ताबळ तांणी हाडून ते येवनात पूण ह्या भांगारा प्रास भांगाराच्या की मोलादीक तीन सवालांची काणीक ते हाडून आयल्यात आज ते तीन सवालांची काणीक मोलादीक सवालां भांगरा प्रास मोलादीक सवालां ते अर्थाभरीत भांगराच्या की अर्थाभरीत तीन सवालां हाडून आयल्यात 3 क्वेश्चन्स तीन मोलादीक सवालां ती हाडून आयल्यात पयलें सवाल जो पयली काणीक आनी हें सवाल तुजीं सोदनां कितें तुजीं सोदनां आज तुजीं सोदनां कितें तूं कितें सोदून आसाय तूं कितें सोदना करना आसाय कितें सोदून हाडटाय वॉट इज युअर सर्च तुजीं सोदनां तूं कालें सोदून आसाय आज जेजून ताच्या पयल्या दोगां शिसांक जेजून ताणें पयले 2 शिसांक आपयले दोग जाण शिसांक आपयले ताणें त्या पयल्या 2 शिसांक ताणें पळयलें तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारलें जुवांच्या वंजेलां अध्याय 31 आनी 8 138 विचारलें ते शीस फाटल्यान जेजूच्या फाटल्यान येताना तांकां आपयता तुमी कितें सोदतात कालें सोदतात म्हूण जेजूच्या तोंडांत आयिल्लें उतार सोदनेर आसात कितें सोदून आसात कितें सोदतात देखून
जेजूचे शीस जावचे पयलें मेळ म्हळ्यार तें पयलें मेळ जेजूचे शीस आमचें सुरू जाता. केन्ना सुरू जाता? तूं आनी हांव जेजूचो शीस म्हूण केन्ना सुरू जाता? आमी एक सोदनेची द्वारे एक सोदनें करचे द्वारे आमी सोदूंक सुरू केल्ल्या वेळी आमी जेजूक सोदूंक करचें. सोदचें गरज क्रिस्तांवांक. जेजूक सोदचें गरज. जेजू म्हाका कोण गी म्हणून सोदचें. देखून तें आमकां प्रेरण दिता. जेजूच्या हजरपणाक व्हरची वाट धरूंक आमकां प्रेरण दिता. जेजू खंय हजर आसा थंय वाट व्हरून वचूंक आमकां प्रेरण दिता आमचीं सोदनां. देखून सोदनां करचें भोव गरजेचें. तसलीं सोदनां आमी करचें म्हणटा. हें फेस्त आमकां सांगता जेजूचें हजरपण सोदची वाट धर. दुसरी मेळची आसा जेजूक मेळची. जेजूचें हजरपण मेळची वाट धर. हें प्रेरण दिता आमचीं सोदनां. असलीं सोदनांची आशा ते एक जाणट्यांक उदेंत दितावन जेरुजालेम हाडटा. उदेंत दितावन तांकां हाडिल्लें जेरुजालेमाक हाडिल्लें कोणें हाडलें? तांकां हाडिल्ली तांचे काळजाची आशा. जेजूक सोदूंक हाडिचें म्हणून. सोदूंक आसता. थोड्यांक जेजूक सोदूंक हाडूंक जेजू कोण म्हूण जाणा जावंक तसो मोग करूंक ताका सोदून काडूंक तांकां तितली आशा आसा गी थोड्यांक मस्तो आशा. देखून मोगाच्यान ती आशा म्हाका आसा गी म्हूण आज दिसांचे फेस्ता वेळार ते सोदून येतात. ते एक जाणटे सोदून येतात. नव्या जल्मल्ल्या रायबाळकाक सोदून ते ताच्या थंयथावन जेरुजालेमाक येतात. ते सोदून येतात. तांचे संप्रदाय तांची नांवां कळयता. 6व्या शतमानांत जेजूक सोदून आयिल्ले तो कोण गी म्हणून जेजू पयल्या शेतमानांत जल्मल्लो क्रिस्ताच्या काळांत. 6 शतमानांत आमकां कळटा. त्या वेळार आमकां तांची नांवां कळ्ळीं. ताचे पयलीं कोण आयिल्ले म्हूण गुर्तू नासले ते राय. देखून त्या गजानांची त्या जाणट्यांची नांवां एकलो गास्पार, एक मेल्कियोर आनी तिसरो बाल्ताजार. गास्पार, मेल्कियोर आनी बाल्ताजार. ते संगी पळोवन तिगी जाण सांगाता मेळोन पयन धरतात आनी बाळकाक जेजूक पळोवंक आशेवन एक पयन धरतात आनी जेरुजालेमाक येतात. मोगाच्यान तांचें कुटाम सोडून ते येतात. तांचें घरदार सोडून ते येतात. एक कश्टांचे लांब यात्रेक पयन ते धरतात. मोस्ट अनसर्टन तांकां खंडीत हें मेळटा तशें आमी पावता म्हणलें तशें अनसर्टन सर्च हें तांचें सोदून देखून ते सोदूंक जेजूक पळोवंक ते बद्द जातात. जेजूक सोदून काडूंक ते तिरसानेन सोदनां करतात. तिरसानेन बद्धपणान जेजूक सोदून काडूंक ते प्रयत्न करतात. ते पयन करतात. कश्टांचे पयन ते एका गांवांतल्यान एक गांव येवचें. ते खोली शर्तां चॅलेंजीस फेस करतात. खोली आडकळी वयर ते जैतवंत जातात. खोली महान आडकळ्यो व्हडल्यो आडकळ्यो त्यो जैतवंत जातात. वांजेलांत आमकां जेजूक भेटोवंक सोदून आयिल्ले पूण तांच्या कारणान जेजूक भेटोवंक जालें ना. ते थोडे व्यक्ती आसात की बायबलांत आसात. पयत पुस्तकांत आसात. पयस पुस्तक काडात तुमी आनी पळया. जेजूक मेळोवंक आशेतात पूण जेजूक मेळोवंक तांच्यांनी जालें ना. कित्याक जालें ना? जेजू भेटोवंक जालें ना. येर थोडे दादले धाकले आसात. आमचे थंय धाकले आसात. पयस पुस्तक एक धाकलो तो ग्रेस्त तरणाटो ताका जेजूच्या फाटलाव करूंक मस्तो आशा आसा. देखून तो फाटलाव करूंक येता. पूण ताका ताची आस्त बदीक दुडाची लाबदोनी चड जाता. जेजूक पळोवची आशा उणी जाता. देखून आमचे थंय जेजूक भेटची, जेजूक मेळची, जेजूची फाटलाव करची आशा चड जाल्यार आमकां सगळी सालिसान भेटोवंक जाता. त्या ग्रेस्त तरणाट्याक पयस पुस्तकांत ग्रेस्त तरणाट्याक माथेवाच्या वंजेलांत 19 अध्याय 21 श्लोक सांगता. ताचेर जेजूचो फाटलाव करूंक जालो ना. तो गमटी पडटा निराशेन तो फाटीं गेलो. जेजूक मेळोना ताका. आडकळी ताचो तो दुडू ते आडकळ जावंक पडटा. ताची आशा दुडवाचेर चड जाल्ल्यांत सोम्याचेर उणें जाल्ल्यांत ताका जेजूक भेटोवंक जालें ना. पिलात पळया म्हाका पिलात ताणें सोदून काडन जेजू कोण गी म्हूण ताणें सोदून काडलें. कितलीं सवालां जेजूक विचारलीं. येरांतावन तो शिकलो. जेजू कोण गी ताका आपूण देखून ताका जेजू कोण गी म्हूण ताका कळ्ळो. देखून तो जेजू ताका देव असो पूत तोच म्हूण कळ्ळो. तोच थेलो आयलो. जेजू क्रिस्त इस्रायल असो राय म्हूण कळ्ळो. देखून ताका बेंजितलें. देखून ताणें ह्या पातकान म्हजें कांय ना म्हूण हात धुले तस्तान उदक घालून.
आपूण म्हजो अधिकार ताका जेजूक मेळोवंक जावना कित्याक गे सांग आपल्या पूण ताका जेजू ताका सत कळ्ळो जेजू तूं सोडवंदार जेजू तूं मेसिया जेजू तूं त्याला आयल्लो क्रिस्तोस जेजू क्रिस्त म्हणून तो कळल्यारी ताचो फाटलाव ताणें करूं ना जेजूक ताणें मेळटा तो जेजूच्या काळजांत ताचें काळीज ताणें भेटोवना लागोना कित्याक सांगा पळया आपूण म्हजो अधिकार म्हजो फावर वगडयता कोण ना म्हजो अधिकार वगडयता कोण ना म्हजो फावर वगडोवन घेता कोण ना म्हणल्या भियान ताणें स्वताचो पाटलाव करूंक तो फाटीन सरलो म्हूण जुआंव 19 अध्याय 12व्या श्लोकान सांगता आमी क्रिस्तांव आमकां एक आपोवणें दिलां मोगाच्या न्हू एक समुदाय जावन आमी वैयक्तीक जिणेंत पयनांत वैयक्तीक जिणेचे पयनांत आमी सोम्याक भेटोवंक सोदां करी जाय म्हणून आमकां आपोवणें दिलां आमचो क्रिस्तांव समुदाय जावन आमच्या वैयक्तीक जिणेंत हांवें पयन धरचें त्या पयनान म्हाका जेजू ती पावयचें ताका सोदून काडचें आनी जेजूक हांवें भेटायचें तुजीं सोदनां आज कितें सोदून तूं आसाय आज तूं कितें सोदून आसाय म्हूण ह्या पेस्ता दिसा तुवें आनी हांवें विचारचें दुसरें तांणी हाडलें मोलादीक दिरवें आमकां ताका जेजूक हाडलीं 3 काणको 3 दिरवीं हाडलीं एक भांगर दुसरें मोलादीक दिरवें तांणी भांगराच्या गे मोलादीक दिरवें कहलें सांगा पळया तुजें नखेत्र कसलें म्हणलें सवाल तुजें नखेत्र आज कसलें खंयच्या नखेत्रान तुका वाट दाखोवन खंय व्हरता एक एकल्या संतींनी वाट दाखोवन ते आज लाभदोनयेन पडोवन कश्टातात तुका कळलें तुजें नखेत्र कसलें तुका वाट दाखोवन मुखार वचची तुजी आशा कसली तुजें नखेत्र कसलें नव्या जल्माच्या रायाचें नखेत्र नव्या जल्माच्या रायाचें नव्या जल्माल्या रायाचें नखेत्र तांकां तेगा जाणट्यांक गायड करता त्या तेग जाणट्यांक तें गायड करता तांची वाट बेतलेमाची वाट ती सोदून ते काडूंक सोदून काडून ते आसात ते डिसर्न करतात विवेचनान पारको पळोवंक पळयतात विवेचना म्हळ्यार विवेचनेक मुखांत डिसर्नमेंट म्हणटा आमी विवेचना करतात आनी ती वाट आतां आमकां जेरुसलेमांत जेजू ना ताणें आसचें बेतलेमांत देखून बेतलेमाची वाट कशी धरची त्या विवेचनांत ते संपर्क करतात हे बेतलेमायेची वाट तांकां दोन संपन्मुलां म्हळ्यार 2 सोर्स आसात 2 संती तांकां ही वाट दाखयता 2 संती 2 संपन्मुलां एक वैज्ञानीक दृश्टीन वैज्ञानीक राजावान नखेत्र पळोवचें बिश्टें पळोवचें न्ही विज्ञानीक कहलें नखेत्र आसलें गी तें कशें कहलें परजळटा कितलो परजळ कहलें वैज्ञानीक दृश्टीन तें पळोवचें नखेत्रां पळोवचें आनी परखुचें तें नखेत्र सर्वांक तें दिसता तें नखेत्र वयर पळयल्यार सकडांक दिसता पूण तें नखेत्र पळयल्लें सर्वांक दिसता सर्वांनी तें नखेत्र पळोवना पूण हांकां तेगा मात्र तें महत्व कळटा सक्कडी नखेत्र पळयतात तांकां ताचें महत्व ताचें इम्पॉर्टन्स तें कित्याक उदेलां म्हणलें तें सवाल तांच्या काळजांत उदयना ताचें महत्व तांकां कळना ह्या तेगा जाणट्यांक ताची महत्व हें विशेश नखेत्र हें म्हत्वाचें नखेत्र म्हूण कळ्ळें तें तेगा मात्र मुखाच्या न्हू पवित्र पुस्तकाचे पंडीत सांगतात हे भोव धर्मीक पंडीत हे धर्मीक खगोळशास्त्रांत पारिणिती ट्रेनींग जोडिल्ले तसले महान जाणटे मनीस ते आनी त्या काळार अती प्रामुख्य सब्जेक्ट जावन आसलो आतां पळय मेडिकल सगळीं भुरगीं हांव डॉक्टर जाता मेडिकल करता म्हणटात हांव इंजिनियरींग करता कंप्युटर सायन्स कणयता आर्किटेक्ट कणयता अशें म्हणटात आनी त्या काळार मोगाच्या न्हू खगोळशास्त्र अती मुख्य सब्जेक्ट आतांचे CA करता डॉक्टर करता आनी मेडिकल करता म्हणटा डॉक्टर मेडिकल करता हांव इंजिनियरींग करता म्हणल्यार बरी त्या दळ खगोळशास्त्र अती वर्तें विज्ञान जावन आसलें आनी ते नखेत्रां तारां पळोवन अध्ययन करून अंतराळार जावचीं गणितां अंतराळार विचित्र गणितां एक नवें नखेत्र पळोवन त्या नखेत्राचो उजवाड हेरांकांनी पडचो हीं खलीं गणितां नखेत्रां इशीन तिशीन येतात हीं खलीं गणितां अंतराळार जावचें गणितांचो अर्थ अनुवाद करून हेरांक ते दितले हे पंडीत देखून तांकां चड मान आनी गौरव आसलो संवसार नासतागी दुस्मान येतागी मुकलो राय कोण आनी बरगोळकाय येतागी ह्या सम्राज्य येतागी हे अंतराळ पळोवन खगोळशास्त्र शिकोवन ते रायांक सल्हा दितले देखून ते महान व्यक्ती ते अतिश्रेश्ठ जाणारी ते आनी तसले महान व्यक्ती जेजू पळोवंक येतात जाल्यार जेजू पळोवंक येवचें तसलें तें स्टार ते पळयतात नखेत्र पळयतात आनी हो जल्मल्लो अती व्हरतो राय म्हूण तांकां कळटा
येवाज्ञानी नखेत्रां पळोवचें तांकां ते तांची एक्सपर्टीज तांची जाणवाय तांणी शिकिल्लें तें नखेत्र पळोवन ते हांगा हाडटात ते नखेत्रां पळोवचें विद्या तांकां हांगा ती विद्या तांकां हांगा जेजू लागीं हाडटा नव्या जल्माल्ल्या इस्रायलाच्या रायाक नव्या जल्माल्ल्या इस्रायलाच्या रायाक नखेत्रां थंय नखेत्राच्या थंय ते नव्या जल्माल्ल्या इस्रायलाच्या रायाचें नखेत्र तें नखेत्र त्या रायाचें नखेत्र ताका दाखोवचें नखेत्र तें नखेत्र थंय ताका जेरुजालेमाक तें नखेत्र तांकां जेरुजालेमाक हाडून येता तांकां आपोवन हाडून येता नखेत्र राजांव आनी विज्ञान मात्र पावना ते सोदून काडटात नवो जल्माल्लो रावळ्यारांत ना म्हूण तांकां सोदून काडटा तांकां कशें कळ्ळें नवो जल्माल्लो जेजू क्रिस्त रावळ्यारांत ना म्हूण हें तांकां आनीक विवेचने आनीक डिसर्मेंटाक व्हरता पारखूंक आनीक पारखून पळोवंक व्हरता हें घालें पवित्र पुस्तक पयलें विज्ञान आनी राजांव दुसरें पवित्र पुस्तक हेरोद आयकता हाच्या सोदनेचो विशय हांच्या सोदनेचो ते एक जाणटे आयल्यात ते बाळका सोदतात राय जल्माला म्हूण सोदचें ते हेरोद आयकता तो सगळ्या प्रधान याजकांक तो आपयता सगळ्या शास्त्रांक तो आपयता सगळ्या पंडितांक तो आपयता क्रिस्त खंय जल्माला म्हूण तो सोदून काडटा सो पळयतो तो विचारता ते मिखाच्या प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 5:2 आनी दुसरो समेल 5:2 दोनी 5:2 सांगला मिखा एकाडे सामुएल आनी एकाडे मोगाच्या दोगांयचे पळया गे अध्याय 5 श्लोक 2 ते दोनी ग्रंथांत अध्याय 5 श्लोक 2 ते बेतलेमांत जल्माला जेजू जल्मांचो संवसाराचो तारक क्रिस्त तो सोडवंचो मेस्सिया जल्माता तो बेतलेमांत जल्माता स्वय जेरुजालेमांत न्हय म्हूण तांणी बरोवन घालां पवित्र पुस्तक कळिल्ल्या प्रमाणे पवित्र पुस्तक तांकां शिकयता तांकां कळयता त्या जाणट्यांक कळयता ते बेतलेमांत वेतात जेरुजालेम सोडटात आनी बेतलेमाक येतात कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान तांकां कळयलें एक तांची जाणवायन तांकां इस्रायलाक काडलें दुसरें खंय म्हणून पर्टिक्युलर तांकां पवित्र पुस्तकान सोदून काडलें तो रावळेरान ना गर्दानाच्या गोठ्यांत आसा म्हूण तांकां कळ्ळें तें नखेत्र तांकां गायड करता क्रिस्मसाच्या खावणयेक क्रिस्मसाच्या गर्दानाच्या गोठ्याक बेतलेमाक व्हरून पावयता विज्ञान आनी पवित्र पुस्तक दोनी भोव मोलादीक संपन्नपणां देवान आमकां दिलें 2 रिसोर्स देवान एक विज्ञान एक पवित्र पुस्तक भोव मोलादीक आमकां जेजू लागीं येवंक हें दोनी सत जाणां जावंक 2 पाकाटे परव्याचे बरी परवो स्वताचो परवट उबोवंक स्वताचो परवो उबोवंक हे दोनी पाकाटे एक सत जाणां जावंक स्वताचो परवो सोदून काडूंक 7 जाणां जावंक एक आमकां राजांव आनी दुसरो बावार्थ पवित्र पुस्तक आनी राजांव दोनी सांगाता येताना आमकां 7 जाणां जावंक जाता म्हज्या बाबयनीनो तुजी दैनीक कसली हें तिसरें सवाल त्या घरांनी आमकां आज दिल्लें भांगारत आनी काणीक भांगारात आसली काणीक आमकां तें काणीक हाडलें देणी आमी दिरवी हाडून आयल्यात जेजूक दिल्ली त्या बाळका जेजूक दिल्ली दिरवी ते आज आमकां हाडून आयल्यात जेजूक तांणी भांगर भेटयलें आमकां भांगारात आसलें एक काणीक दितात एक सवाल तुज्या काळजा भितर तुज्या काळजा मांडान ते घालतात ते एक राय घालतात ते एक जाणटे ते एक शास्त्री देव ते तुका एक भांगाराची काणीक भांगाराच्या गोरतीक काणीक दितात तें सवाल तिसरें सवाल वॉट आर युअर गिफ्ट्स तुजी दणी कसली आज त्या जाणट्यांनी भांगार दुंप रक्ताबळो जल्माल्ल्या बाळकाच्या स्वभाव वैभव ताचे मिसांव दाखयतात जल्माल्ल्या बाळकाचो स्वभाव तसो वैभव तसो स्वभाव वैभव आनी ताचो मिसांव हें दाखयता तांणी भेटयल्यो काणिको भांगार रायाक सरवाल्लें तें राय बिलोंग्स टू द किंग रायाक सरवाल्लें भांगार दिता तूं राय म्हूण ते वळखतात हें भेटयल्ल्या वरवीं ते जेजू क्रिस्ताचे रायपण वळखतात सर राष्ट्रांचो राय तो सर मनशा कुळाचो सर जनांगाचो राय म्हूण ते वळखतात आनी ताका भांगार भेटयतात रायाक नंतर ते दुंप भेटयतात वो देवाचो पूत निजा देवाचो पूत ते लायलो मेस्सिया लोकांची सोडवण करचो तसलो राय देव तो म्हणून ताका दुंप भेटयतात आनी तिसरें रक्ताबळ जेरुजालेमाच्या देवळांत याजाक वापरतले आराधना वेळार तांच्या बलिदाना वेळार
याजाक वापरतले यूज करतले रक्ताबळ तांकां आराधनाक जाय तसलो रक्ताबळ हें भेटयतना हे रक्ताबळ भेटयतना ते जाणटे रक्ताबळ भेटयतात आनी वळखतात जेजूचें सस्तीक याजाकपण सस्ताच्या सस्ताक जेजू याजाक तो एक पवित्र याजाक श्रेश्ठ याजाक जेजूचें सस्तीक श्रेश्ठ याजाकपण ते तेगीराय वळखतात जेजूचें याजाकपण रायपण मात न्ही जेजूचें याजाकपण वळखतात रक्ताबळ ताका भेटयतात ते जेजूचें रायपण वळखतात जेजूचें देवपण वळखतात जेजूचें याजाकपण ते वळखतात निमाणें जेजू याजाक जावन तो निमाणो सक्रिफीस भेटयता आनी मनशा कुळाचें सल्वासांव तो हाडटा मनशा कुळाच्या सल्वासांव पासत तो आपलें निमाणें बलिदान आपणाक भेटयता म्हणून तो रक्ताबळ ते भेटोवन दाखयतात मोगाच्यान रक्ताबळ कॉन्सेक्रार करचें तेल तयार करतना कॉन्सेक्रार करचें तेल श्रेश्ठ याजाक तयार करताले देवळांत तें तेल श्रेश्ठ याजाकाक अभिशेक करचें तेल तें आनी तें तेल तयार करतना त्या तेलाक सुगंध तेलाक हे रक्ताबळ घालताले बरशिताले रक्ताबळ बरशिताले आनी तें तेल तयार करताले आनी प्रवादींक ते तेलाचें श्रेश्ठ प्रवादींक पवित्र तेंपलांत तांकां तेलां येताले आनी तांकां तेलोवंक रक्ताबळ घालिल्लें सुगंध तेल वापरताले रक्ताबळ घाल्लें आतां हें रक्ताबळ जेजूक भेटयतना जेजू श्रेश्ठ प्रवादी इस्रायलाचो अतिवर्तो महान प्रवादी जेजूक अतिवर्तो महान प्रवादी म्हण ते वळखतात जेजू महान प्रवादी जेजूचे देवा सर्गींचे राजाचे गुटू तो प्रवाद करता म्हणून श्रेश्ठ प्रवादी म्हणून ते पाचारतात जाणट्यांनी भेटयल्ले देणी काणिको दाखयतात जेजूचें रायपण मुखेलपण राय जावन एक मुखेल समाजीचो मुखेली राय तो लिडरशीप ताचें लिडरशीप दाखयता ताचें मुखेलपण दाखयतात मुखेलच्यान ताचें याजाकपण पवित्र करचें सॅन्टिफिकेशन सगळ्या लोकांक पवित्र करचें मनशा कुळाक पवित्र करचें सॅन्टिफीक याजाकपण ताचें मागीर ताचें प्रवादपण ताणें परगडचें देवाचें सत उगडापण करचें देवाची बरी सगळ्याच्या राजाची बरी खबर उगडापण करचो प्रवादपण ताचें तें आसा जेजूच्या मिसावांत 3 भाग 3 आयाम आसात एक रायपण एक मुखेलपण लिडरशीप एक याजाक जावन पवित्र करचें सॅन्टिफिकेशनाचो आयाम आनी दुसरें जावन आसा प्रवादपण करचें प्रवाद गाजोवचें देवाचें उगडापण करचें देवाचें सत संवसारा उगडापण करचें मुखाच्यान ते एक शास्त्री आमकां शिकयतात की जेजूक दिव्यता आमी कसली काणीक आमी दियेता आमी जेजूक दिजे जाल्ली कसली काणीक आसून दिताय जेजूक कसली काणीक तूं आज दिताय आमी कसली काणीक जेजूक भेटयचे अतिवर्ती काणीक आमी जेजूक भेटयली ताच्या तितोड्या मिसांत तितोड्या मिसावांत एक याजाकपणाचें मुखेलपण दुसरें याजाकपण पवित्र करचें तिसरें प्रवादपण करचें परगट करचें ह्या 3 तितोड्या मिसांत जेजूचें ह्या तितोड्या मिसावांत तुवें सक्रीय पात्र घेवचें पार्टिसिपेशन इन द मिशन ऑफ क्रायस्ट देखून तूं पार्टिसिपेशन करताय गी आमी मुखेली जावन आमकां आमच्या कुटुंबांत तुवें मुखेली जावन घरचो मुखेली जावन तुजें कुटुंब तुवें पवित्र करूंक आनी धैर्यान तुज्या कुटुंबाक तुज्या सेसंबरा तुज्या समाजींत तुवें जेजूचें उतार जेजूचें पवित्र पुस्तक जेजूचो संदेश तुवें बरें करूंक समर्पण करचें ह्या जेजूच्या मिसावांत तुवें भाग घेवचो 3 सवालां मोलादीक आमी पळयन करीत दर्जे बावटांनी राजांक घेवन ती आमी जेजूच्या 3 मिसावांत मुंदोरसूंक जेजूचीं 3 मिसांवां आसात ती मुंदोरसूंक आमी वरीचे जेजूचें याजाकपणाचें मुखेलपणाचें लिडरशिपाचें मुखेलपण राय जावन ताचें मुखेलपण लिडरशीप दुसरें ताचें मिसांव याजाक जावन पवित्र करचें म्हजी समाज म्हजें कुटुंब म्हजी जिणी पवित्र करचें याजाकपण तिसरें प्रवादपण म्हळ्यार गाजोवचें प्रगट करचें ह्या 3 तितोड्या मिसावांत तें जेजूचें मिसांव हांवें आनी तुवें मुंदोरसून वरीचे ती कृपा आयच्या दिसाचें फेस्त आमकां प्रेरान बोळ गटाय दिवन दी मागया आमेन.